चिकन बिर्याणी, मागीर चिकन कढाई आसा आनी हांगसर आसा हे रायते आसा. सो हे गायज सांजची न्हय 5 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ न्हय सांजच्या टायमार असो स्टार्ट करता. हे पळय तस्त बिस्त घेवन तस्त आसा, कातर आसा हाती आनी अशा तरेन आयचो व्हिडिओ न्हय स्टार्ट करता. आयज म्हटल्यार सांजचो व्हिडिओ करूया. एक्चुली सकाळी एक ब्लॉग शूट केलो आनी मागीर बिजी उरले ऑर्डरी नोट डावन बीन करपाक. सो आतां सांजचो ब्लॉग स्टार्ट करता. आनी हांगसर हे पळयात मिरसांगो आसा ते आतां कट करूंक बसतली आमी. ही बरी सुकली दिसता पानां. ही पळयात बरी सुकल्या पळयात. अशी पावडर जावपाक जाय तेंची. काडो जो आसा न्हय तो ते मम्मी बरें कुरकुरीत जाला सामकें. सो मिरसांगो कट करपाक बसतली आमी. तेकाच लागून कातर बितर घेतलाय पळयात. उपरांत हे मिरसांगो जे आसा न्हय ते आतां घेवपाक जाय कटिंगेक. हे पळयात हय थोडे घेवया नाल्यार मोव पडटले ना. हे आतां कटिंगेक थोडी घेतली आमी आनी तेजे उपरांत हे पळयात काड्याचे साहित्य. सो हे बीन बरें सुकोवंक जाय. सो आमटण बी आसा. आमटण आसा पळय ती मम्मी ऑर्डरीची तेका मीठ बीन लावपाक जाय. सो एक्चुली न्हय आमटण बीन आसा ऑर्डरीची तिका मीठ बीन लावन 2 वतां तरी सुकोवपाक जाय. ऑलरेडी सुकयल्ली आसता तरी बट न्हय UK धाडपाक जाय ती. सो तेका लागून न्हय ती प्रॉपर सुकोवपाक जाय. सो भरपूरशीं कामां आसात सद्या आनी भितरल्या भितर पावस बीन मदीं मदीं काळोख करता न्हय. सो काल तर न्हय मिरसांगो आमी म्हटल्यार सुकत घातलेले कट करूंकूच ना कारण काल तर जावकूच ना जायत ना जालें जीव सामको काबार जालो. सो मम्मी म्हणपाक लागली चल आळस करनाका आयज कशेंय तरी ते कट करूंक जाय. सो तेका लागून म्हटलें बरें चल आयज कट करया. सो हांगसर आतां मम्मी थोडे भरून घेतली आनी बाकीचे मागीर कट करपाक घेतली आमी. मोडटा ते 1.5 मोडटा. पळोवया मोडा ना गे ना हे पळयात. सो आदाळो घेवनूच न्हय ते कट करचे पडटले. जितले जाय न्हय तितलेच दवर बाकीचे पॅक करून दवरया. सो तेका लागून आनी बाकी मिरसांगो हाडूंकूय जाय. सो पळोवया केन्ना संजय घेवन येता तो. आयज येता काय फाल्यां येता तो. प्लस हळसाणे आसा ऑर्डरीचे थोडे ते बीन सुकोवपाक बीन जाय. बोवाळ सद्या चालू आसा ऑर्डरींचो. जसो जसो जाता तसो तसो थोडो तुमकां अपडेट दिता. ओके चला थोडेशे तरी आतां कट करून घेवया. आळस करून कोता ना. आळस म्हटल्यार एक्चुली एकदां जीव जॅम जाता न्हय तेन्ना मातशें दिसता रेस्ट करपाचो. सो चला करिता आतां कामाक स्टार्ट. सुरवात करया कामाक. हांगसर आमी मिरसांगो भरून घेतले आनी मम्मीन हांगसर स्टार्ट बी केले कट करपाक. हे पळयात. सो आदाळ्याचेर कट करता. आनी आयज कितें स्पेशल आहा गे मम्मी? मिरसांगो डे स्पेशल आसा गो. सो आयज कितें स्पेशल आसा जाणा तुमी? आयज आसा म्हटल्यार स्पेशल डे तो बीन मम्मीक लागून सगळ्या मम्मीक लागून. सो आयज आसा मदर्स डे. सो म्हाजे कडसून तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी मदर्स डे. आनी म्हाजी जी मदर आसा न्हय तिका रेस्ट आसना. म्हाजी मदर सामकी सदांच बिजी आसता आनी प्रत्येक मम्मीक म्हणटा तशें रेस्ट असो खंय आसता न्हय. रेस्ट हो तेंच्या लायफान नात म्हणून तेंकां नांव दिलां मदर म्हणून. न्हय कितें. सो जी मम्मी बीन आसता तेंकां रेस्ट नासता न्हू तेका लागून तेंकां मदर नांव दिलां. कितें ही पळयात म्हाजी मदर. सो आसा आयज कितें तरी स्पेशल आसा मम्मीक लागून. मागीर फुडें सांगतलेच हांव. सो प्लॅनिंग केलां सांगता मागीर तुमकां मदर्स डे. ओके तर चला गायज मिरसांगो कट करूंक आसता. विचारता म्हाका मम्मी कितें स्पेशल आसा काय म्हणून. सो स्पेशल सांगप नासता सरप्रायज सांगप नासता. सो चला मेळटा हांव तुमकां मागीर. मिरसांगो कट करूंक बसता आतां. ऑलमोस्ट न्हय काळोख जालो आनी थोडे फारशे मिरसांगो आमचे न्हय कट करून जाल्ले आसा
बाकीचे नाही मागीर बसतले आमी लेट आणि जस्ट नाव हांवें नोटीस केलें हांवें चेन बीन काय घालूंक ना एक्चुली काडून दवरलेली वदळ सो गळो नाही खंयच्या खंय दिसता बरो काळोख जालो सामको हो पळयात काय दिसना सो आतां मागीर बसतली आमी चाव बीन पितली आनी मागीर हांगसरूच भायरूच बसतली मिरसांगो कट करपाक कारण घरान मागीर बुरशें जाता न्हय तेका लागून आनी मम्मीक लागून हांवें धाकटें अशें सरप्रायज प्लॅन केला बारीकशी कितें म्हणटात ती आमचे भितर एक पार्टीशी ती तुमच्या बरोबर मागीर फुडें शेअर करता ओके सो चला तर फ्रेश बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां म्हटल्यार एक पेस्ट्री कट करतले हांव आयज मदर्स डे आहा न्हू तेका लागून सो चला तर मागीर मेळटा पण भरपूर काळोख जाला पळयात सर न्हय आमी फ्रेश बीन जाली आनी फ्री सुद्दां जाली सो आतां न्हय एक धाकटीशी पेस्ट्री हाडली हांवें मम्मीक लागून आयज स्पेशल डे आसा न्हय मदर्स डे सो ते म्हटल्यार कट करया आणि मिरसांगो डे खंय कारण मिरसांगो कट करून बसलेली न्हय तेका लागून मदर्स डे आसलो तरी तिका कितें रेस्ट ना आणि टायम सांगपाक गेल्यार न्हय 10:30 जाले आतां आमी न्हय खंय तरी पेस्ट्री कट करता टायमूच ना सो चला तर फटाफट पेस्ट्री कट करूया आणि मागीर जेवया जेवपाकूय स्पेशल कितें तरी प्लॅनिंग केला ओके दाखयतलें तुमकां फुडें हांगसर धाकटीशी पेस्ट्री हाडलेली आमी पळयात सो देन तूं कट कर हांगसून तर बरी ल्हान पीस बरी मेल्ट जाले भूकूय लागला अशी सो अशा तरेन आमी न्हय सेलेब्रेट केल्लें आसा मदर्स डे तुमी कशें कितें सेलेब्रेट केला कमेंट करून सांगा सो आतां आमी जेवतली आनी मागीर डायरेक्ट न्हिदतली मागीर सकाळी उठतली आनी परत असलें तशें काम सुरू करतली सो चला जेवपाक कितें स्पेशल आसा न्हय तें दाखयता तुमकां बिरयानी आसा बिरयानी धाकटीशी पार्टी आमच्या आमी तर न्हय जेवपाक बसला सो आयज आमगेर आसा म्हटल्यार फास्ट फुडारूच ऑर्डर दिल्ली आमी आयज स्पेशल अशें घरान अशें कांय करूंक ना भायलें कितें ऑर्डर करी आनी हाडया म्हटलें सो हांगसर आसा चिकन बिरयानी मागीर चिकन कढाई आसा आनी हांगसर आसा हे रायते आसा सो अशे तरेन आयचें जेवण स्पेशल सगळ्यान पयलीं चिकन बिरयानी तेच्या मागीर रायते आसा हांगसर आनी तेच्या उपरांत चिकन कढाई सो अशा तरेन आयची प्लेट आसा स्पेशल अशी सो चला तर जेवता आनी मागीर तुमकां डायरेक्ट सकाळी मेळटा 2000 years later. सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुमी आय होप सर तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा सकाळची न्हय 11 जाल्ली आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हटल्यार कालचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव कंटिन्यू करता सो आमची चाव बीन जाली आणि सकाळीच म्हटल्यार वदळ आमी मिरसांगो कटिंगेक बसलेली सो म्हटल्यार आतां व्हिडिओ जो आसा कालचो न्हय तो आतां म्हटल्यार कंटिन्यू करया आणि ऑलमोस्ट 11 जाली म्हटल्यार बरे तरेन थोडे फारशे मिरसांगो आमी कट करून घेतले कारण काल न्हय संजयान परत आसले तशे मिरसांगो हाडले आमकां शॉर्ट पडटा तेका लागून आनी तेज्या भायर न्हय परत आसली तशी ऑर्डर दिल्ली आसा सो हो जो व्हिडिओ आसा न्हय तो शॉर्टूच दवरतले कारण म्हाका न्हय तुमकांय बोर करपाची ना मिरसांगो कटिंग करता हे कितें दाखयतले तुमकां तेका लागून आनी तितून व्हिडिओ म्हणून कितें करतले ओके सो हांगसर मिरसांगो घातलेले आसा सुकत हे पळय सो आतां परत हाडले ना आमी मिरसांगो बेडगी बीन सो काश्मीरी आसा बेडगी आसा हे पळयात सो हांगसर हे कालचे न्हू हे दुसरे परत हाडले संजून हे पळयात तेच्या उपरांत हांगसर आसा गुंतूर आनी अशा तरेन गांवठी जे आसा न्हय ते कटिंगेक घेतले संजय थंय मिरसांगो कटिंगेक बसलेलो आसा म्हटल्यार आयज न्हय संजू सुद्दां आसा काल नासलो तो आयज संजू सुद्दां आसा आनी तो कटिंगेक बसला तो आनी हांव बसलेले सो हांव म्हटल्यार मातसो व्हिडिओ स्टार्ट करून येता म्हटल्यार तेका सो त्या अनुसार तो कट करतलो आनी तेच्या मागीर बाकीचे जे हे मिरसांगो आसा न्हय ते आमी कट करपाक घेतलेली सो अशा तरेन आसा सद्या ही कामां चालू आसा आनी भितरल्या भितर न्हय पावसानूय काळोख केल्लो आसा हे पळयात पावस न्हय काळोख करता सामको त्या सायडीन पळोवंक शकता तुमी दमट आसा पावसाची सो मम्मी म्हणटा मिरसांगो सुकत घातल्या न्हय हे पळयात काळोख केला पावसान सो जे सुकत घातल्या न्हय ते काड म्हणटा भर म्हणटा
कारण कितें आतां मिरसांगो कटिंगेक बसले ना हेका कळना लक्ष उरना न्हय लक्ष थंय उरता कटिंगेक कट करतना सो तेका लागून मम्मी म्हणटा भरल्या उपरांत बरें पडटलें आमटनूय न्हू म्हाका सुकत घालूंक जाय एक्चुली ऑर्डर आसा एक व्हडली ऑर्डर आसा कस्टमायज ऑर्डर आसा ही दाखयतलेंच हांव शेअर करतलें आनी ती स्पेशली UK धाडपाक जाय आमकां सो तेजेंय काम एक्चुली चालू आसा ओके सो तेचो अपडेट येतलो तुमकां कसं कितें सपोज आमी UK बीन ऑर्डरी धाडूंक म्हणजे अशें बरोबर प्रॉपर जाता जाल्यार मागीर ते सुद्दां चालू करतले आमी सो एक व्हडली कस्टमायज ऑर्डर आसा भितर आमटन बीन कितें कितें आसा सो आमटन म्हाका मातशी सुकत घालूंक जाय सो ह्या दमटीन कशें कितें सुकत घालतली हे पळयात दमट जाता सामकी पावसाचो हे जाता सामको वेदर सो अशा तरेन तर मदीं मदीं व्हिडिओ कंटिन्यू करतले चड व्हडलोसो करचें ना ओके सो चला तर संजया कडेन वयता कटिंगेक संजया टायम कितलो जाला ना 1:20 तर काही हांगसर न्हय 1:20 जाले आनी घामा घूम जाले तरी आयज हांवें केस न्हय एकदम वयर बांदल्या कारण मिरसांगो कट करतना न्हय खूब त्रास जाता तेका लागून एकदमच म्हटल्यार वयर बांदया परत परत आनी केस मागीर हालना न्हय तेका लागून आनी फेस पळया घामा घूम जाला सो हांगसर आसा संजय हो पळय संजय हात दाखय रे सो अजून आमचे मिरसांगो कट करून जावंक ना तरी थोड्या उरल्या थोड्या न्हू आनीकूय उरल्या सो चालू आसा काम आनी मातसो वारो येयलो बरें दिसला ना वारो ना कांय ना पावसान सामको काळो घुमघुमोन आसा सामको सो आतां मातशे वक्तान आमी ब्रेक घेतली आनी जेवतली बी आनी तेच्या मागीर सांजच्या टायमार कंटिन्यू करतले आनी अशे तरेन अपडेट आसा एक ओके हातीक बीन खाज येता सो आतां हे कट करून जाल्या उपरांत कशी करून आमी फ्रेश जातली न्हातली बी नाल्यार न्हय आंगाक खाज पडटा सामकी तरी आयज आमी हांगासली लायट पेटोवंक ना बॅकग्रावंडाक काळोख दिसतलो तुमकां लायटीन आनीक गरमी जाता न्हय रे लायटीन आनीक हे जाता सामकी हीट मारता सो अशे तरेन आसा हो एक अपडेट आसा सो आतां जेवपाक वयतली आमी ओके पळयात हांगसर कटिंग करता फाटल्यान बसला आनी आदाळेचेर बसला आनी मम्मी मिरसांगो भरता ओके इतले बी मिरसांगो आतां कट केले न्हय ते पळयात अशे तरेन मम्मीन सुकत घातले पिशवेच घातले डायरेक्ट अशे आनी ते जे आसा न्हय ते सांजच्या टायमार आमी कटिंगेक घेतली आनी भायर अशे कडक वत आसा हे पळयात मदींच दमट जाता बट सद्या तर कडक अशें वत आसा सो मम्मी म्हणपाक लागली अशें सुकत घालया म्हणजे बरें पडटलें फाल्यां तर गायज येयली आमी घरान आनी आतां एक एकले करून न्हय फ्रेश जावपाक वयतली म्हटल्यार एक एकले करून फ्रेश जातली आनी मागीर जेवतली बी आनी आयच्या विडियोन न्हय म्हाजो फेस पळय कसो दिसता एकदम विचित्र सामको घामान सामको हे जाल्लो आनी अशें दिसता ना जेन्ना मिरसांगो कट करून जेन्ना कंप्लीट जाता न्हय तेन्ना अशें दिसता की आमी खंय तरी जिखली अशें दिसता कारण न्हय मिरसांगो कट करून करून पेशन्स तर काबार जाता आनी केन्ना ते काबार जाता अशें जाता सो फायनली चडान चड क्वॉन्टिटीन आमचे मिरसांगो टार्गेट जे आसा ते कंप्लीट जाला आतां सांजचे जे आसा ते बाकीचे थोडे उरल्या ते कट करून घेतली आनी आयज तर न्हय मिरसांगो कट करून हांगसर रावपाक म्हाका फोड सुद्दां येयलो हे तुमकां बारीकशी गोश्ट दाखयता आयज हांगसर हे पळय कंटिन्युअसली मिरसांगो कट करून हांगसर दिसता आसता रावपाक फोड बी येयलो म्हटल्यार कंटिन्युअसली नॉन स्टॉप आमी मिरसांगो कट करतना तेका लागून आनी नाका जाता खरें सांगता मिरसांगो कट करून नाका जाता स्पेशली म्हजे तोंडा वरसून तुमकां कळटा आसतलें तर अशे तरेन आतां जेवतली बी आनी मागीर व्हिडिओचो असो एंड करता ओके हांगसर न्हय इतले कितेंशे अशें आयचे स्पेशल जेवण आसा म्हटल्यार स्पेशल जेवपाक आसा हांगसर न्हय मम्मीन चवळ्यांचो रोस केला तेच्या मागीर बरी अशी फणसाची भाजी तेच्या उपरांत हांगसर सांसव आसा तेच्या मागीर हांगसर ऑप्शनल एक आंबो आसा हो पळयात मानकुराद सो अशा तरेन कितेंशें जेवण आसा आनी आमी जेवपाक बसले व्हिडिओ न्हय हांगसरूच एंड करता आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय बाय जेवतानी मातसो रेस्ट करता ऑलरेडी न्हय 2:30 जाली तेका लागून सो चला तर बाय